मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. कितें रे हँडब्रेक उडला ना, एक्सलेटर दिता. तर आता न्ही आय तर पयलीं सांगता, आयज न्ही संडे. आणि जो तुम्ही काल व्हिडिओ पळयलो पळय न्हू, तो आयच्याच दिसाचो. संडेच्या दिसा आमी 5K सेलिब्रेशन करपाक गेल्ली. सो तो व्हिडिओ जो आसा तो आतां उदळूच हांवें एंड केलो. आनी आतां सेकंड व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू, तो स्टार्ट केला. एक्चुली जालें अशें की प्लॅन नाशिल्लो दोन व्हिडिओ करपाचो. आनी सकाळी फुडें एक व्हिडिओ जो आसा पळय तो केलो हांवें, आनी तितलोच व्हिडिओ केलो आनी उदळ सांजचे न्हिदून उठले बिटले आनी एंड केलो व्हिडिओ जो आसा तो. आनी आतां मागीर सगळे व्हिडिओ बी एंड करून जातकीर हो म्हाका पावणे संक सुमार सांगता. संक न्ही, पावणे संक सुमार सांगता आमी घरा या खंय. आयज आमच्या थंय सरस्वती पूजन जें आशिल्लें पळय न्ही, 5 दीस सरस्वती पुजलेली पळय, तेजें विसर्जन. एक्चुली सकाळच्यान फोन करीत आसा या म्हणून. आमी पयरूच येयल्या, शुक्र दिसा येयल्या घरा. काल शेनवाराक जालो दसरो, आयज संडे. आनी आतां ही परत वता, फाल्यां येतली रिटर्न. एक्चुली हेजें काम आशिल्लें फाल्यां सकाळीं. आयज तेणें दिसभर काम केलें, सकाळीं बी केलें, आतां दनपाराय बी वचून केलें. तेणें आपलें काम केलें आनी फाल्यां बी ताका काम आशिल्लें सकाळीं 10 सुमार. तर तें काम तेजें पोस्टपोन जालें सांजच्यान. ताका लागून म्हणपा लागलो चल या फाल्यां दनपारां मागीर बेगीन अशी भायर सरून येवया अशें म्हणून. कित्याक की विसर्जन आमचें तें विसर्जन जें आसा पळय तें मातशें ग्रँड अशें करता. सो ताका लागून हांव म्हणपा लागलो या आमकांय मातशें एन्जॉय करूं मेळटलें, म्हाका आनी हेका, आनी तुमकांय बीन थोडें फार एन्जॉय करपाक मेळटलें. मातशें थोडें नवें कितें पळोवपाक मेळटा, आमची गांवची पद्दत जी आसा पळय ती पळोवपाक मेळटली. सो ताका लागून आतां वता आमी. 6:20 जाल्या आनी जस्ट आमी घरा कडल्यान भायर सरल्या आनी एज युजल फुडें गेट पडलें. सो ताका लागून रावले आमी आतां हांगासर. एक 10 मिनटां तरी वतलीच. आमच्या बरें पयलीं पडलेले आसतले, गाडयो बीन आसा. तर 7:30-8 म्हणल्यार पावतली आमी घरा. तेन्ना म्हणल्यार विसर्जनाचो टायम जातलो सारको. 10 बी अशें 9-10 बी भायर काडटा. सो तें विसर्जन तुमकां दाखयता. DJ आसतलें, लायटींग, दिंडी आसतली, डान्स आसतले, सगळें आसतलें. सो म्हाका बी मातशी दिंडी बी खेळपाक मेळटली खूब तेंपान. वर्सा एकदां म्हणटा तशी. वर्सा एकदां चवथीक फुगडी, सरस्वती विसर्जन आसता तेन्ना दिंडी, आनी 9 दीस हांगासर दांडिया. हें आमचें जालां न्ही रे, वर्साचो रुटीन असो सेट जाला. सो हेका बी मातशें दिंडी बीन, तेका तसली उमेद आहा. तुमी फुगडेचो व्हिडिओ बी पयला आसतलो तेजो. तेका खूब उमेद आसा फुगडी, दिंडी, दांडिया सगळ्याची. सो झक्कास काय. सो तेकाच लागून वता आतां. सो तुमी बी कंटिन्यू पळयात व्हिडिओ, तुमकां बी खूब मजा येतली. खूब कितें नवें पळोवपाक मेळटलें आयच्या ह्या व्हिडिओन. आमची सरस्वती कशी भायर काडटा, कितें करता, सगळें दाखयता तुमकां हांव. सद्याक न्ही आयज आमचें थंय फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑल गोवा आनी सावड्डे मर्यादीत अशें आहा. तें उदो 5 सुमार स्टार्ट जालें. तें बेगीन स्टार्ट जाता. दनपारां जेवण आशिल्लें, महाप्रसाद सगळ्या खातीर. अशें ना गांवच्या खातीरच आसना, कोणी येवन जेवपाक शकता. तसो महाप्रसाद आशिल्लो तो एवरी इयर आसता. आनी आतां फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, आनीक आतां मागीर तेच्या फाटल्यान लॉटरी ड्रॉ, मागीर जे कोण येता पळय न्हू गॅस्ट, तेंचें थोडेशें भाशण हें तें सगळें आसतलें. आतां पळोवया म्हाका कितें मेळटा तें पळोवपाक. आतां खूब जर कॉम्पिटिटर्स आसा जावं कॉम्पिटिशन लेट म्हणल्यार स्टार्ट जालें न्ही जाल्यार म्हाका थोडे फार फॅन्सी ड्रेस पळोवपाक मेळटले. आमचे 2-3 जाण आसा न्ही घरांतले आंडू पंडू, तांकां सगळ्यांक फॅन्सी ड्रेस केल्या म्हणटाले. बायेक राधा करता म्हणटालो. वंदे भारत. हां 5:30 वयताली आयज, लेट जालो. सो तें सगळें पळोवया म्हाका कितलेशें म्हणल्यार पळोवपाक मेळटा तें. ना जाल्यार फोटोज तरी काडटलेच न्ही. फोटो जे आसा पळय ते तुमकां हांव दाखयतां. तेंकां कोणाक राधा करता, कोणाक आनी कितें करता तें. सो चलात तर, ट्रेन बी गेली, आमी बी हांगच्यान भायर सरया. डायरेक्टली तुमकां आतां सावड्ड्या पावतकीर मेळटा. पळोवया कितलेशें शूट करपाक मेळटा तें, कितें शूट करपाक मेळटा तें. सो व्हिडिओ कंटिन्यू पळयत रावात न्ही रे. मेळटा आनी थोड्या वेळान. बाय बाय. ट्रॅफिक एक लागून जालें ना हें इतलें. मुखार ट्रॅफिक बी भरपूर आसा. ऑड टायमार भायर सरली की ना अशेंच जाता. ट्रॅफिक पळयात मुखार कितलें तें. आनी आजून आमी गणपतीचे हेचे कडेन सुद्दां पावूना, इतलें ट्रॅफिक आसा मुखार. एक लॉरी 10-15 गाडी घेवन वयता फाटल्यान. हय 7 जावन गेली. 7:01 जाले. 1 वर जालें आमकां आतां घरा कडल्यान भायर सरून, आनी आमी अजून हांगाच आसा. हे टायमार भायर सरले की ना अशेंच
बसा. अरे वा. क्यूट स्माइल. कृष्णा विचारता आपण खाऊ का म्हणून. खा खा तू खा. घे 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 बरं. ते बाजारामध्ये मिळतो ते खा. शाबास. मोठा पाय जातो तुझे. अश्विनी भंडारी. सांगे 23 जानेवारी 1993 ते 13 मार्च 2002 9 वर्सांनी ते शिकले. त्याच्यानंतर सरकारी प्राथमिक विद्यालय मिरावा सांगे हांगा 14 मार्च 2002 ते 27 जुलै 2017 15 वर्सांनी मिरावा काढली. त्याच्यानंतर सरकारी प्राथमिक विद्यालय रिवण सांगे हांगा 28 जुलै 2017 ते 4 डिसेंबर 2010 मेरेन 5 महिने ते शिकले. सरकारी प्राथमिक विद्यालय धडे सांगे 5 डिसेंबर 2017 ते 31 जुलै म्हणजे रिटायर जायसर सरतने हांगा सर्वीस दिली. भुरग्यांनी श्रम आणि श्रेय आणि त्यांची ताकद ही दाखवून दिली त्याच्या बद्दल त्यांना सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि आमची नाव सगळे गोंयभर फेमस जाल्ले कडेन आसा कारण आमचे सावड्डेचे भुरगे वयता थंय आमचे दर्यावेले भुरगे वयता थंय नांव घेतात आनी ते तशेंच घेवंक जाय आनी घेवपाकूच जाय हें म्हाजी तरी मत आसा. चोखा घाली मिठी
सरस्वतीला समळे गणपतीला दुर्वा शंकराच्या देवार वेशोबेरवा. Thank you.